गोंयचो रापणकाराचो एकवट has demanded that the state should be declared as state of emergency because आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट जे आसा आनी आमची लिडरशीप जे आसा दोनांयनी हे कोविड पेंडमीक कंट्रोल करपाक फेल जालेले आसा आनी ह्या कारणा खातीर आयज कोविड जी स्प्रेड जी आसा ती वाडत आसा आनी कोविड डेथ जे वाडत आसा. फाटल्या वर्सां गोंय आशिल्ले हायेस्ट कोविड डेथ एंड हायेस्ट केसीस पर मिलियन. आयज गोंय आसा हायेस्ट पॉझिटिव्ह रेट इन इंडिया. आमी हे गोंय जे आसा म्हणटा की वर्ल्ड ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आनी आख्खे वर्ल्डान आयज कोविड काबार पूण गोंयांत आसा हायेस्ट. आयज जे आयज स्टेट ऑफ एमर्जन्सी जे डिक्लेअर करपाचे आमी विनंती करता सरकाराक, कित्याक जायते कंट्रीनी स्पेन, इटली, US, इथिओपिया जायते कंट्रीनी स्टेट ऑफ एमर्जन्सी डिक्लेअर केले कित्याक एक कोविड स्प्रेड कंट्रोल करपा खातीर. आनी तशेंच आमी आयज गोंयच्या सरकाराक सांगता की हे स्टेट ऑफ एमर्जन्सी ताबडतोब डिक्लेअर कर. आयज जे कोविड स्प्रेड जे आसा कित्याक गव्हर्मेंटान मिसफेलियर केला आनी कांयच प्रॉपर अरेंजमेंट करूं ना. आयज होम आयसोलेशन आसा. होम आयसोलेशनाचे पेशंट जे आसा थोडे भोंवता कित्याक थोड्यांक हेल्प ना म्हणून ते टॅबलेटी घेवपाक ते भायर वता, नाल्यार जेवण घेवपाक ते भायर वता आनी ह्या कारणा खातीर आयज कोविड स्प्रेड जायत आसा. तशेंच आयज हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा कंप्लीट कॉलेप्स जाले. दोतोर जे आसा दीस रात भर काम करता, आयज ऑक्सिजन ना, आयज बेड ना, कांयच ना. आनी जे केअरटेकर जे आसा आयज ते केअरटेकर आयज भायर भोंवता फ्रिली आनी ह्या सगळ्या कारणा खातीर आयज जे कोविड जे आसा हे वाडीत आहा आनी हेच चालू जाल्यार आयज आख्खें गोंय will be known for highest COVID death in the world. आनी हांव मागता गोंयच्या सरकाराक जे पळय हॉस्पिटल जे आसा जे पळय हॉटेलां जी आसा तुमी एक कोविड सेंटर डिक्लेअर करचें. कित्याक आमचे सगळे हॉस्पिटल जे आसा ओवर सॅच्युरेटेड आसा आनी जे स्पेशली पेशंट जे होम आयसोलेशनान आसा तांकां सगळ्यांक कोविड सेंटराक घालचें. लास्ट इयर तुमी अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंटान हॉटेलां डिक्लेअर केल्ली पूण ह्या फाटी कित्याक जावना. सो आमी सरकाराक मागता की आनी एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आयज सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हॉटेलां आसा, 5 स्टार आसा रिसॉर्ट्सां. ती सगळीं रिसॉर्ट्सां आमची कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन हेरिटेज आसा, ITC आसा, जायते तशे हॉटेल आसा दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन. एटलिस्ट इन एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी 2 तरी हॉटेलां डिक्लेअर कर आयज कोविड सेंटर्स, सो दॅट जे होम आयसोलेशन पळय पेशंट आसा तांकां प्रॉपर केअर मेळटलें अंडर एक्सपर्ट गायडन्स. आयज सगल्यांक भिरांत पडलेली आसा कित्याक म्हाका जातलें काय कोविड, ताका जातलें काय कोविड, तो मरतलो काय, अशें करून लोक भिरांतीन रावलेले आसा. आनी ह्या टायमार स्टेट एमर्जन्सी डिक्लेअर करपाक चडांत चड गरज आसा कित्याक हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चराचे वर्कर जे आसा दे आर ऑलरेडी ओवर बर्डन्ड आनी सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा आयज बंद जावपाक जाय आनी फकत कोविड स्प्रेड कंट्रोल करपा खातीर आयज आख्खें मेकनिजम यूज करपा जाय. सो ह्या कारणा खातीर हांव गोंयच्या सरकाराक मागता, स्पेशली डॉक्टर प्रमोद सावंत जो डॉक्टर आसा ताका खबर आसा की अशें चालू जाल्यार आख्खें गोंय वील बी इफेक्टेड एंड वी वील बी लुजींग thousands and lakhs of people because of misgovernance and taking wrong decisions at the right time. Therefore, I appeal to the government to immediately have declare the state a state of emergency so that we can have strict, so that the entire focus is on COVID management and reducing COVID deaths.